हर 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 बोला पार्वती पते हर हर महादेव बोला पार्वती पते हर हर महादेव बोला पार्वती पते हर हर महादेव. ओके आयज पळय कितें घडलां आयज हायकोर्टान ब्रीफली सांगता कितें जालें कित्याक मातशें मागता सगळे कडेन फक्त दोन ते 3 मिनटां उलोवया कित्याक टायम ना आमी 20 मिनटां कावप एंड प्लीज डोंट टार्गेट एनी इंडिविजुअल. वी आर हियर टू हायलाइट द इश्यू ऑफ द banyan tree and we want to protect the banyan tree and the Kapaleshwar Devasthan. आयज कितें जालां आयज हियरींग आहलें ऑर्डर दिवपाक हायकोर्ट ऑर्डर हायकोर्टान कितें सांगलां जे मिटींग जाल्ली एक्सपर्ट डॉक्टर ट्रीज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर त्यांची मिटींग जाल्ली आनी त्यांनी एक प्लॅन काढला हाऊ टू सेफली ट्रांसलोकेट दिस banyan tree. बट देर इज नथिंग कॉल्ड सेफ्टी म्हणजे काय ना हे पळय 5 झाडां पळय रेन फॉरेस्ट शिफ्ट केली ती मरपाक पावल्या दॅट इज द कंडिशन ऑफ द ट्री. सो एकाय सेम प्रॉब्लम जातलो कित्याक मेन प्रॉब्लम इज शिफ्टिंग विथ सो मेनी ब्रांचीज आनी एका म्हणटा एरियल रूट हे पळय आहा न्ही इज अ एरियल रूट हे तो डिस्ट्रॉय केले पळय हे रेडर पळय भितर गेल्या पळय जमनीन भितर गेल्या हो एरियल रूट पळय हे तर सगळे कापले आनी तेका सामको काबार करून गेलो जाल्यार तो banyan tree काबार जालो तो आनी सर्वायव जावपाक ना banyan tree. So what I said with the good intention that since the experts नाल्यार आमी हे भाशेन कापले पूण आमच्या एक्सपर्टान सांगलां की हे पळय हांदे जर कापल्यार ताका भरपूर वर्सां लागतली पोट्टे येवपाक हांदे हे हांदे सोंपे न्ही येवपाक आमकां खबर ना 50 वर्सां 60 वर्सां 100 वर्सां कितले वर्सां लागतली हे हांदे येवपाक परत. म्हणून आयज जे पळय एनाउन्समेंट केला की हायकोर्टान सांगलां 5 ते 10 तारखेक ताका ट्रांसलोकेट करपाचें. आतां आमी हे इश्यूज पळय आहा हायकोर्टा मध्ये कपलेश्वर देवस्थानचो इश्यू ना फक्त झाडाचो इश्यू. आतां वी कॅनॉट सी दीस banyan tree आनी देवस्थान सेपरेट. इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द देवस्थान एंड द banyan tree. So banyan tree also has religious significance. So much so as देवस्थान. सो एक सोडले ते जाल्यार जावपाक ना की हे तर banyan tree काडले देवस्थान काबार पण ही मोडा सामकी तिंगा देवस्थानचे बडे तिंगा गेले मोडा पळय पावलो न्ही ते सायडीन तिकून पावले मोडा. सो वी हॅव टू सेव इम्पॉर्टंट फॉर अस टू सेव both the banyan tree and the Devasthan. Now we will say what is our future course of action, because this is a big setback for us. Translocation means death of a banyan tree. Second future na translocation means any future na. So now we are going to sit with our lawyers and take legal opinion what to take the next step. So our legal options are very few. We'll have to file a fresh PIL before the High Court saying that you have to look also into the issue of the Devasthan, because Devasthan has lot of sentimental and religious value. So we can't allow this value to be hurt. लोकांक भरपूर सेंटिमेंट आहा, देवाचो सेंटिमेंट आहा, झाडाचो सेंटिमेंट आहा. हे झाड banyan tree काडप म्हणजे देवस्थान काबार. सो हेका लागून आमी सेपरेट PIL चिंता आमी कन्सल्ट करतले आतां, और वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट टू गेट a stay order on the High Court order to save the banyan tree, because we have already made a plan now. आमी रिडिजायन केला हो एलिवेटेड कॉरिडर की हो मातसो भायर व्हरूंक जाता थंय जागो आहा भायर व्हरपाक. मातशें तर बँड केल्यार ऑलरेडी प्लॅन आमी केला रेडी केला आनी वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट टू द कोर्ट. आयजूच जाला फायनल, टायम लागता ताका भरपूर टायम लागलो, बिकॉज वी नीड structural engineer approval. Structural engineer design केला plan, and finally this plan has to be accepted by the government and the contractor and the PWD, and they have the National Highway Authority execute. पण आता दोन सुमान माहीत जाले आमी नितीन गडकरीक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें, अजून आमकां कांय रिप्लाय येवना. सो वी वॉन्ट टू अपील अगेन टू द मिनिस्टर ऑफ हायवे
national highways and transport to please reconsider and redesign this elevated corridor. Okay, now briefly request who wants to sit down. Manoj can sit. देव खापरेश्वर महाराज की जय. हांव सगळ्यांक खबर आहा राती कितें घडलें तें सिंपल सादें गुल मोहराचें जर झाड पडटुकच जर आमचें कांय अशें जावपाक शकता जाल्यार तुमी चिंता सपोज हे वडाचें अशें जालें जाल्यार कितें जावपाक शकता तें सगळ्यांक खबर आहा आमकां सांगपाची गरज ना आमी परतून परतून सांगता की पळया देवा कडेन फकाणां करूं नाका हे जागृत देवस्थान सांगून सांगून थकली आमी अशें मनशाच्या हातीन सोंपयल्ले वेचून काडलेलो मनीस तेजे कडल्यान एक्सपेक्ट करताली की सगळें बरें करतलो आनी आतांय हांव एक्सपेक्ट करता की आमचें हें अशेंच आसतलें म्हणून आनी सांगता की पळय हांगासर तुमी पॉलिटिक्स ना हांगासर पॉलिटिक्स देवा कडेन कोणूच करूं शकना खंयच्या देवा कडेन कोण कोणाक अडोवपाक शकना देवा कडेन हर मनशाक रायट आहा कोण कोणाचो हात धरपाक शकना ते माझे ते हांवें केले थंय वचप ना तशें कांय ना इतलो क्लोज आमचे गोवा गव्हर्मेंट हांगा इनॉग्रेशनाक येवन वयता आनी हांगासर येवन पळयना हे रोंग खूब वायट दिसलें कित्या खातीर अशें म्हाजो एक तुमकां मिडिया भाव तुमकां म्हाजो एक क्वेश्चन की ही म्हाजी मेसेज तुमी हो क्वेश्चन तुमी गव्हर्मेंटाक करा म्हाज्या कडल्यान म्हाज्या खातीर करा की हे आमचे जे देव खापरेश्वराचे देवस्थान आणि हो वॉर्ड परतून एकदा सांगता हो वॉर्ड होच कित्याकच नाका हो कितेंय करूं शकता गव्हर्मेंट कितेंय करूं शकता जाय ते वाटोवंक जाय ते वाटयले त्या प्रमाणे हे वाटोवपाक शकता सगळ्यांक खबर आहा कितेंय करूं शकता तुमचेरच सगळें आहा आमी वेचून काडलेले मनशाक तुजेर सोंपयली आमची परवरी की तूं फुडें वचून बरें करतलो तूं सगळें बरें करता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना तूं ते इव्हेंट कर आनी कितें कर तेतूनय कितें आहा ते सेंट्रल सोडून घाल माझे पासून 10 रुपया आहा तुज्या ते डेव्हलपमेंटान आसतले तुमी टॅक्स लायतात सो तूं तुज्या पर्सनली बोलशात तूं सगळें करता न्हू आमी हॅपी हिरो हाडून दाखयलो हिरो आमच्या देव खापरेश्वरा पेक्षा व्हडलो न्हू देव खापरेश्वर आमचो व्हडलो आमी तेच्या फुडें हिरो बिरो मानिना आणि जर हे आमच्या गव्हर्मेंटाक कळना जावं लोकल MLA कळना जाल्यार ते खूब रॉंग जातले हांव सांगत आसता अलर्ट करता पळय बऱ्या भाशेन अलर्ट करता की हे तुमी जाता तितले वाटोवपाचे प्रयत्न करात तेन्ना तुमचे फुडें वचून बरें जातलें भुरग्या बाळाचेय बरें जातलें देवाक हात घालपाक आमी कोण न्हू आमी कितेंच न्हू देवा फुडें देव सगळ्यांत व्हडलो तेच्या पेक्षा आनी कोण व्हडले जी चुकान कितें करता चुकान जाता ती कुंभ मेलेक वचून तुजी पापा धुवूंक शकता बट जाणून बुजून करता ती कुंभ मेलेकूय वचून ती पापा धुवून वचूंक शकना तेच प्रमाणे हो आमचो देव खापरेश्वर हेका जर तुमी वाटोवपाचो प्रयत्न केलो हो हे देवस्थान आमकां हांगाच जाय कितेंय करून आमकां हांगाच जाय हे आमी सांगत आसता आतां न्हू सांगून तुमकां खरें दिसचें ना अक्षरशः वर्ड आमचो रडटा आनी तेची दुखां आमच्या हातीर पडटात हे एक सिग्नल हर फावटी आमकां देव खापरेश्वर सिग्नल दिता की पळयात सजवून घेयात अजूनय हांव गोवा गव्हर्मेंट आमच्या CM कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणी हाजेर लक्ष घालपाचो आनी हे जाता तितले आमचे हे हांगासरच दवरपाचो अजून हांव एक्सपेक्ट करता कित्याक सगळें तेंच्याच हातीन आहा हे दवरपाचें कितें खंय वाटोवपाचें बाकीचे तुमी सगळे अख्ख्या गोंयान वाटून गेल्यात पळय ते हे देवस्थान वाटया कित्याक वाटयना हो माझो क्वेश्चन प्लीज मिडिया भावानो हो क्वेश्चन तुम्ही CMाक आणि आमच्या लोकल MLA परवरीच्या करपाचो की हे देवस्थान कित्याक तुम्ही दवरिना माझो एकूच क्वेश्चन म्हाका हेचे रिजन जाय कित्याक दवरिनात पळय ते हेचे आन्सर रिप्लाय जाय म्हटल्यार जाय हे अशें आमी दिवचीच ना वड काडपा आनी तुमी जर इतले तुमी केल्लेलेच आहा कितें वायट केलें कितें बरें केलें तुमकां खबर आहा सगळ्या जगाकूय खबर आहा जर तो वड वयतलो न्हू आमी सोशल एक्टिविस्ट बेश्टीक हात मारून सांगना सोशल एक्टिविस्ट सोशल वर्कर म्हणून हे वड आमकांय व्हरा आमकांय उडया आमचेर उडया तो वड आमी भियेना आमची भुरगीं व्हडली आनी स्वताक सन्मान शकता सांबाळूंक शकता आमी मरपाक भिना भिल्लली जाल्यार हांगा पावची नासली हांव जाल्यार भिना जेन्ना हो वड तुमी काडटले पळय अशें चोरयांनी काडूं नाका प्लीज अशें करूं नाका एक गुलमोहराचें झाड एक आमकां देवान सिग्नल दिलें
की तुम्ही केन्नाय कितें करू शकता म्हणून. बट हे जे वडाचे तुम्ही काडटले पळय तेन्ना पयलू सांगा कित्याक ते वडा वयल्यान आमकां घाला. हांव जाल्यार भिना, हांव खरें सांगता. देव खाबरेश्वराचो हेतू हांव फटींग उलोवं. हांव देव मानता, म्हाजी आस्था आसा आनी हांव खरो सांगता ते प्रमाणे देवाचो हात आमचेर आसा. आमचे केन्ना म्हाका एकूच सांगा, हो जर देवस्थान गेले आनी कितेंय जालें आनी आमच्या तोंडान झप करून कितें येता, आमचो राखणदार देव खाबरेश्वर देवा म्हाका पावरे, आमी कोणाक म्हणपाचें? खंय वयतली? तुमी खंय घेवन वयतले हो वड आनी हे देवस्थान? खंय वचून आमी मागपाचें? थंय गेले आमचे पावतले? आमी हांगा घरान बसून म्हणटा न्हू देवा म्हाका पावरे देव खाबरेश्वरा, तें आमी म्हणपाचें ना? जाल्यार मागीर आमचें कशें बरें जातलें? आमी देवाक उलो मारूंक जायना आनी आमचो हे राखणदार हो आमचो देव खाबरेश्वर हो राखणदार. हांव सीएमाक परतून एकदां हंबल रिक्वेस्ट करता, प्लीज गोवा गव्हर्मेंट की आमचो हो जो वड आनी देव खाबरेश्वर आहा तुका तुज्या पांया पडटा हांव की हे आमचे अशेंच आसपाचें. आनी म्हाका दिसता अजुनूय म्हाका देवाचेर विश्वास आहा हो देवूच सांबाळून घेतलो आनी तुमच्याय मनान घातलो आनी तुमी बीन चेंज जावन हे वाटयतले. थँक्यू व्हेरी मच. कमेंट करो, सांगत दोन नमस्कार, तनुज अडगलपालकर. आज आम्ही ह्या पर्वरी स्थळान देव खापरेश्वर तांचो आशीर्वाद आसा म्हणून आमी सगळे आज हांगासर पावल्या. देवान आमकां प्रत्येकाक एक एकट्याक वेचून काडल्या आनी वेचून काडल्या तितले आज उबे आसा आनी जितले अधर्मान उबे आसा पळय ते त्या सायडीन आसा, नाल्यार ते हांगा उबे आसतले आशिल्ले आनी ह्या वडाक आनी देवस्थानाक सांबाळटले आशिल्ले. ह्या पर्वरी स्थळान पणजे ते पर्वरी पर्यंत अशे कितलेच वड आशिल्ले, पण पोर्तुगीज काळा पासून ह्याच जाग्याक वडा कडेन म्हणटा. हांव म्हज्या आईक आनी बाबाक सदींच विचारतालो वड इतले आसा हांगा वडा कडेन कित्याक म्हणटा काय म्हणून. म्हजो फादर म्हाका सांगतालो की हांगा एक जे वडा कडेन देवस्थान आसा त्या देवाचें नांव न घेता हांगा वडा कडेन म्हणटा, कारण हांगाचो देव जो आसा तो वडा कडेन आसा आनी वड ताज्या बरोबर आसा म्हणून हो देव सांबाळपाची गरज आसा अशातलो प्रकार न्ही. पण जेम तेम 2 म्हयन्या पयलींची गजाल सांगता तुमकां. म्हणजे 2 म्हयने म्हळ्यार नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या म्हयन्यान गजाल जाल्ली सांगता हांव. आनी हांव खापरेश्वर देवस्थानाच्या दारान उबो रावन म्हणटा ही गजाल सांगता. आनी काळजारूय हात दवरता, 1 इंचीच मात्र फट उलयना. हांव हांगाच्यान म्हजी कार घेवन वतालो, मातशी ती खटारी इनोवा कार. क्रोमा कडेन पावलो आनी गाडयेचे म्हजे गियर पडना, शिफ्टूच जायना गियरां. म्हाका कळ्ळें गाडी आतां बंद पडपाची आसा. बंद जाल्या नंतर गाडी हांव कशी फुडें धुकलतलो हाजेर म्हाका चिंता जाली. आनी देवा म्हटलें आतां त्रासान पडलो. हांव खरेंच सांगता म्हज्या आईच्यान म्हज्या देवाच्यान हांगासर रावन हांवें फक्त एकूच उलो मारिल्लो, देवा म्हाज्या बाबा पावरे म्हणून. आनी बिलीव मी ऑर नॉट म्हजे गाडयेचे इमिजिएटली गियर शिफ्ट जाले आनी हांव सुखरूप ज्या जाग्यार पावपाचो थंय पावलो. म्हाका खूब आज म्हाका अभिमान दिसता, देवा तुवें म्हाका हांगासर वेचून हाडलो आपली सेवा करून घेवपाक. कितें तरी पुण्य केल्लें आशिल्लें ताच्या खातीर देवान म्हाका हांगा हाडलो. तशेंच म्हाका न्ही खूब वायट दिसता. म्हाका आज दिसता की भारतीय जनता पार्टी सदैव देवा म्हणजे आमी हिंदूंचें रक्षण करता म्हणटा. हांव खरोच आज तुमकां उलो मारता आनी म्हाका अभिमान दिसता हांव संघाच्यान आयिल्लो मनीस. संघाच्यान सगळे भारतीय जनता पार्टीन गेले. आमी हिंदूंचें रक्षण म्हळ्यार कितें? हिंदूंची देवळां सांबाळून दवरप, हिंदूंचे जागे सांबाळून दवरप. खरें म्हटलें हें अशें आसूंक जाय. आमची प्रार्थना सुद्दां आसा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम. जेन्ना मातृभूमीक आमी नमस्कार करता, कारण ती वत्सले मातृभूमी म्हणटा आमी, कारण ती पालन पोशण करणारी मातृभूमी. आनी पालन पोशण कशा पद्दतीन? तर ही झाडां पेडां दिवन ही झाडां आमकां फळ फूल छाया दिता. ती फुलां जी दिता तातूंत सुगंध दरवळटा. जे फळ दिता तातूंत आमगेली भूक ताण शमयता.
आज त्या झाडा पेडांक आमी हिंदू धर्मीय देव मानणारे लोक आणि ती जर झाडां सगळी नश्ट जर जाली जाल्यार धर्म कसो उरतलो रे म्हाज्या भावानो. आज खरें कळकळीची विनंती आसा तुमचे कडेन, प्लीज पांयां पडटा. मुख्यमंत्री साहेब, तुज्या म्हऱ्यान येवन जाय जाल्यार नाक घासता. तनोज अडवलपालकर उलयता, म्हज्या आयुश्यान केन्ना हांवें कोणाच्या समोर नाक तकली घालूं ना. आय वूड प्रिफर म्हजी तकली गोमटो कापून उडयतलो पूण कोणाच्या समोर तकली घालचो ना. पण पांयां पडटा, तुका जाय जाल्यार तुज्या समोर नाक घासता. बाबा वाटय तें देवस्थान वाटय, पांयां पडटा. आनी रोहन कटे तुकाय सांगता, जर जाय न्ही तुका जाय जाल्यार बाकीची ह्यो 3 बिल्डिंग्यो तुवें वाटयल्या आनी ह्यो 3 बिल्डिंग्यो वाटोवच्या खातीर हो ब्रिज येता. 28 crore तुम्ही दिले हाका कॉन्ट्रॅक्टराक हायकोर्टान, रिटर्न दिले कोणाक? MV रावाक. तुमकां जाय जाल्यार कितें जावं शकता, फक्त इतलेंच मागता, हे जे अलायनमेंट आसा पळय ते मातशें हालय आनी स्वताक गर्वान उबो राव आनी सांग की हांव शिवाजी महाराजाच्या पावलांचेर चल्लो आनी हिंदू धर्म सांबाळपाक हांव फुडें चल्लो. स्वराज्य बेटे जावना, ते धर्म वाचोवपाक जाले आनी धर्म म्हळ्यार मनुष्यता. आनी हिंदू हो धर्म आसा, आमच्या हिंदूच्या अधिष्ठाना सामावून घेवपाची गरज आसा. धन्यवाद. जय श्रीराम. जय श्रीराम. महाराज जय. भावानो, आज म्हाका खरेंच मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान दूख भोगता. कित्याक आमी जवळ जवळ 3-4 म्हयने जाले हे वडाक लागून अतोनात प्रयत्न आमी केलो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या आमी घरा गेले, आयुष मंत्रीक मेळ्ळे, CMाक निवेदनां दी, लोकल MLAक सुद्दां सांगलें की बाबा कितें तरी ह्या वडाचो सोक्षमोक्ष लाय. पूण आज जी ऑर्डर आयली ती पळोवन आमकां इतलें दूख दिसलें की आमी स्वताक बेचैन अशें करून आतां आमकां बेचैन दिसता आमकां. बाबा आमी कितें करपाचें लागता. आतां लास्टाक एक लास्ट आमी हांगा कॅन्डल लायट आनी देवाक सांगणें घातलां आतां की बाबा देवा पळय, आनी घराणें घातलें, देवा पळय. आमी अतोनात प्रयत्न केले तुका सांबाळपाक हांगा, तूं सदां काळ हांगा उरचो, सदां काळ आमच्या लोकांनी तुजी सेवा करची. आज खरोखर दूख दिसता म्हाका, कित्याक हे बनियन ट्री सांबाळपाक, हे वडाचें झाड सांबाळपाक आमचे सगळे हिंदू लोकांनी मुखार येवपाक जाय आशिल्लें. अरे ज्यो संघटना आसात, शिवसेना आसा, मागीर बजरंग दल आसा, राम सेना आसा, ह्यो सेना त्यो सेना, जवळ जवळ 120-25 कितें काय म्हळ्यार हिंदू संघटना आसात. आनी कितें काय म्हळ्यार ह्यो संस्था आसात त्यो आमच्या धर्माचें रक्षण करपाक स्थापन केल्ल्यो आसात. पण आज म्हाका खरोखर दूख दिसता भावानो, कित्याक आमचे संघटनेचे, हिंदू संघटनेचे कोणूच उबो जालो ना हांगा. आनी कितें काय म्हळ्यार क्रिस्तांव भाव तांकां ह्या आमच्या ह्या वडाचें कसलेंच लेणें देणें ना. पूण हे जे पळय घालपी PIL तो क्रिस्तांव, ताका सपोर्ट करपी तो क्रिस्तांव, चारी वटेन कितें म्हळ्यार फाटीं फुडें आमकां मदत करपी क्रिस्तांव. जाल्यार म्हाका सांगात तुमी, आमी हिंदूचे आमी कितें करूं म्हूण रावपाचें? कित्याक म्हूण हिंदू म्हूण आमी रावपाचें? म्हाका सांगात तुमी. हिंदू समज म्हणटा आमी म्हणटात जाल्यार आमी कित्याक मुखार सरनात? हे क्रिस्तांव भाव मुखार कित्याक सरतात? तांकां दुखता. हे झाडाचे आज झाड रडटा, अक्षरशः रडटा, उदक पडटा आमचे. कित्याक की बाबा ताका कळ्ळें की बाबा आमी भरपूर नायत प्रयत्न केले, पूण लास्टाक हे सरकाराक सांगता आनी केंद्रीय सरकाराक सांगता नितीन गडकरी, बाबा लोकांच्यो भावना तुमी जाणांक जायात. कोर्ट दिता ऑर्डर कळ्ळें तुका, पण कितें कोर्टाचेर सुद्दां विचारपूस करपाक जाय तुमी. हांगा मिनिस्ट्री हालपाक जाय म्हाका दिसता हे वडाक लागून, आनी सांगपाक जाय की बाबा रे हे वड आमचें हें देवस्थान, हे आमचे पुरक्याचें देवस्थान, हे जाणटेल्याचें देवस्थान, हे राखणदाराचें देवस्थान, हे शिमेकारीचें देवस्थान, हे हालपाक शकना, हांवें ट्रान्सलोकेट जावपाक शकना. आनी एक फावटी न्ही, हांव 1000 फावटी सांगतलो आनी आमचे लोकूय सांगतले. कित्याक हांगा सगल्यो ज्यो विधी जातात त्यो राखणदाराक धरून रावतात, शिमेकाराक धरून रावतात, हे जागेकाराक धरून रावतात. म्हणून हो जागेकार, म्हणून हो खाबरेश्वर, म्हणून हो आमचो अधिपती, होच आमचो पुरको, होच आमचो संरक्षण करपी. आनी असले समाज म्हूण तूं देवस्थानाक तुमी हात घालतात, तुमचें केन्नाय बरें जावपाचें ना. हे म्हज्या हांव काळजाचें बोल सांगता. आनी सगळे जे कोण आसात पळय न्ही हिंदूचे म्हणटात, जे भितर बसले आसात, तांचे सुद्दां काळजाक मनाक धाक धाक जाता. कित्याक तांकां खबर आहा की हे खाबरेश्वर देवस्थान
हे आमचे मूळ निवासी लोकांचे देवस्थान. हे गरीब लोक असतात, शेतकरी लोक असतात, जे कष्ट करपी लोक असतात, खरोखरच आपलो घाम गळपी लोक असतात, हे रक्ताचे उदक करपी असतात, हे लोकांचे देवस्थान. त्या खातीर हांव हे लोकांक सांगता, तुमकां समज मोठो दिसता जाल्यार तुम्ही लोकांक तुम्ही तुमच्या लेवलाचे तुम्ही तुमचे जे कोण मिनिस्टर आसात, तुमचे MLA आसात, तुमचे कोण हे आसा साथीदार आसात, तांकां वचून सांगात की बाबा रे हें देवस्थान आमकां खंयच्या परिस्थितीन सांबाळपाक जाय आनी तें सांबाळूंक लागून आमी कितें करतले. दुसरी गजाल हांव सांगता, जी संघटना आसा हिंदू म्हणटात, RSS जावं मागीर शिवसेना जावं बजरंग दल जावं, ह्या सगळ्यांनी कितें काय म्हणलें हांगा उबें रावपाक जाय. आमी खंयच्याय परिस्थितीन आतां आवेर्तीनान सांगलां, आमी खंयच्या परिस्थितीन हें वडाचें झाड कशें घालोवपाक दिवपाचें ना. आमी कितें करतले, आमी रक्ताचें उदक करतले, पण आमी हें वडाचें स्थान आमच्या हाडाक दिवपाचें ना. कित्याक हें आमचें अस्तित्व, हें आमचें अस्तित्व. आनी समज उठी हें अस्तित्व म्हणून हालयलें जाल्यार आमकां एक हिंदू म्हणून म्हणपाचो कांयच अधिकार उरपाचो ना, कांयच अधिकार उरपाचो ना. आमी नाक कट्टे उडोवपाचें आनी मारपाचें, इतलें तुमकां सांगता. खाबरेश्वर महाराज की जय, खाबरेश्वर महाराज की जय, खाबरेश्वर महाराज के. आनी खाबरेश्वर महाराज सदां दबाजीत उरतलो, ह्याच जगात उरतलो. देव तूं पाव रे, देव तूं पाव रे, देवा तूं पाव रे. हांव शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आयज दुर्दैवाची गजाल की जेन्ना आमचें देवस्थान हांगासरल्यान हालोवपाक सोदता आनी झाड मारपाक सोदता त्या टायमाचेर आमचे जे हिंदू म्हणणारे लोक आहात ते आयज घरा कडेन बसलेले आहात आनी सोशल मिडियाचेर बिजी आहात आमकां कमेंट मारपाक. हांव म्हाजें एक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदतां की हांव सरकार विरोधी न्हू. खूब जाण म्हणटा तूं सरकार विरोधी, सरकाराचे प्रोजेक्ट अपोज करपाक सदांच आसता. ना, ज्या जाग्याचेर राजकारणी चुकता, सरकार चुकता, त्या जाग्याचेर शंकर पळजी उबो रावता आनी शंकर पळजी सत्या खातीर उबो रावता. आयजूय रावला, फाल्यांय रावतलो आनी परवाय रावतलो. सगळ्यात पयलीं हे आवर्तन भाव हो म्हजो क्रिस्तांव भाव, हेचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. झाड वाचतले, देवूळ वाचतले म्हाका खबर ना, पूण हेचे आमी सदांच येणी आसतले की हे येणी अतोनात प्रयत्न केलेले आहा हे झाड वाचोवपाक. याचे आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. आयज जेन्ना आमी कुंभ मेळा म्हणटा आनी कुंभ मेळा चालू आसा आनी पापा धुवपाक सगळे राजकारणी सुद्धा थंय गेले, लोक सुद्धा गेले, कुंभ मेळ्याक गेले, पापा धुवपाक गेले. कितें रे, पूण तुमची पापा ती धुवंक ना. हे व्हडले महापाप करतात मरे तुमी. हे पाप खंय धुतले सांगा म्हाका, हे पाप खंय धुतले. ह्या पापाक कुंभ मेळा ना, ह्या पापाक कुंभ मेळा ना. कितें आनी तुमकां खंय न्हांवंक मेळचें ना. हे गंगोर पाप सारखे जे देवाचे देवूळ काडपाक सोदता आनी ह्या वडाचे राष्ट्रवाचे झाड मारपाक जे सोदतात ते. हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता, आयज जे हिंदू 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 म्हणून तुमी जे लोकांक आयज भ्रमीत करतात, तुमी हिंदूंक खातीर ना. तुमी हिंदूंक खातीर आसलेले जाल्यार पर्यावरण वाचयतले आसले, झाडां वाचयतले आसले, शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे वाचयतले आसले. हे हिंदुत्व. अरे आमचे देव ह्या झाडां पेडांनी आसा, आमचो देव जंगलांनी आसा. कितें हेंकां जागेकार म्हणटा आनी जागेकाराक कोण हालोवपाक शकना. जागेकार म्हटल्यार त्याच जाग्या वयलो आनी हो खापरेश्वर हांगाच उरतलो. कितें खापरेश्वर हांगाच उरतलो, तेका तुम्ही हालोवंक शकना. एक टायमार देवाचे देवूळ हालोवपाक शकता तुम्ही, पूण जागेकाराचे हालोवंक शकना. आणि हे जे आयज तुम्ही हात घातला, कितें तुमच्या काट्याचेर बसतलो तो, तुमच्या काट्याचेर बसतलो. आता उलय टेक्निकल ट्रान्सलोकेशन. कसले ट्रान्सलोकेशन? बायेच्या घोवाचे ट्रान्सलोकेशन म्हटल्यार तुम्ही आयज जे ट्रान्सलोकेशन केला न्हू ते पयलीं वचांनी पळया. ट्रान्सलोकेशन तुम्ही वचांनी पळया. आम्ही तालिगांव जो वड मारलेलो ते निषेध केलेलो, सांगणे केले, गारणे घातले, नाल पडलेलो थंयसर नाका म्हणून. ते झाड ट्रान्सलोकेट जातकूच कंपाल ग्राउंडाचेर मेले, ट्रान्सलोकेशन करले. ट्रान्सलोकेशन जेन्ना 6-7 वडांचे फेल झाले त्या टायमाचेर ट्रान्सलोकेशन करले. म्हटल्यार खंय ना खंय तरी आमकां दिसता हे राजकारणी आपल्या फायद्या खातीर, आपली आस्थापना वाचोवपा खातीर हांगासर बार एंड रेस्टॉरंटां वाचयली, आपली प्रॉपर्टी वाचयली, बिल्डींग वाचयले, शोरूम वाचयले. हे सगळे वाचोवपाच्या खातीर देवाच्या देवळाचेर आनी ह्या झाडाचेर येयल्या. सो म्हाजी जाल्यार एक कळकळीची विनंती, बाब प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, तुम्ही होम घातले मंत्रीपद जाय म्हणून, कोणी मंत्रीपद जाय म्हणून घातले, कोणी मंत्रीपद आपले वाचपाक जाय म्हणून घातले. माझी तुमच्याकडे कळकळीची विनंती, जर तुम्ही हे कापरेश्वराचे देवूळ आणि झाड मोडटा ते होम तुमचे पावन जावपाक ना, ते होम तुमचे पावन जावपाक ना. आणि मात सुद्धा जर धर्माचे उलयता आणि या धर्माची जर दया माया आसा, हिंदुत्वाची जर दया माया आसा कितें जाल्यार हे कापरेश्वराचे देवूळ आणि हे वडाचे झाड वाचोवपाचो प्रयत्न करा. देव बरें करूं. कार्तिक घेऊ कार्तिक. आता एकच पॉईंट म्हणजे सांगपाचो कितें, आता सरकार म्हणटा कितें बँड घेवंक जायना, स्पीड देंवतली आनी कितें. हिंगा तर मॉल दिवपाक पयल्या व्हडलो टर्न मारला.
तांकां जर स्ट्रेट जाय आसलो एलिवेटेड कॉरिडर मॉल दिवो कित्याक काडूंक ना मॉल दिवो काडपाचें मागीर हुंडाय शोरूम मागीर कोकेरो ते सगळें सांबाळना मरे तांणी कार्तिक घेव कार्तिक देव खापरेश्वराक नमस्कार करून जो व्हड देवता हा खापरेश्वर महाराजाक नमस्कार अनेकदा करता प्रेस मिडियाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की सदींच आमच्या वांगडा रावले जे आमी खापरेश्वराचे जे कितें आहा जे स्थान आहा जागृत स्थान ते गोंयभर तुमी पसरोवन लोकां पर्यंत पावयले सगळे जे आयज खापरेश्वर महाराजा खातीर जे खापरेश्वर महाराजा जे भक्त येयल्या तांकां हांव देवा कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य तांचे भुरगे बाळ फॅमिलीक सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवचें तशेंच आयज एक सांगपाचें म्हटल्यार की म्हाका चड उलोवपाचें ना की आयज जे डिसिजन कोर्टान दिलां कोर्टाक खबर आसा हांव म्हणिना सेटींग आनी हें कितें की ट्रान्सप्लांट जी 6 झाडां खापरेश्वर धरून 6 झाडांची ट्रान्सप्लांट करपाची 5 ऑलरेडी केले आनी ती झाडां तुमी अवश्य पळय वचोन ती झाडांची कितें परिस्थिती जाल्या ती ओडप करपा खातीर ते खुटे पुरता तर हे पुरलेले आहा आनी जे ओडाक म्हाका कोण सांगतालो आयज कोर्टान की ते ओडाक पाळा हे येयले कोंबऱ्यो येयल्यो कोंबऱ्यो न्हू ते कावळ्यांनी बियो खावन ते कावळे बसून घाण केलेली ते बियांक रुजलेल्यो आहा थंडायेक थंयसर आनी ते हे केलें आयज मुद्दा एक मानाक म्हाका खूब वायट दिल्लें की एकूच मेल्ल्याक कोण चितो करूं शकना हांव नको अजून कोणी कितें केलां खंयच्या कंट्रीन जाल्यार पूण हे जे आहा कोर्टान स्टे दिल्या जावं कोर्टान ऑर्डर दिल्या जावं डिस्पोज केल्या केस जावं आमचे एगेन्स्ट केल्या ते आमी कांय ना कांय देवाक खबर आसा आमी देवाक सांगणें केल्लेलें आहा देवाक सांगलेलें आनी गांव लोकांक खबर आहा की आमी ओगी रावचे ना आमी खंय ना खंय खंयच्या स्थळान वयतले एकूच वायट दिल्लें की आयज जो एजी आहा एजी जनरल पांगम साहेब हांव जाणा की तो देवाच्या चरणा कडसून जे हो रस्तो आहा ते पांया कडसून वयता खूब वायट दिल्लें तो हिंदू धर्माचो तो कोर्टान सांगता हांव म्हाज्या कानांनी आयकलां दोळ्यांनी पळयलां की हांव कोर्टाक आयज ह्या ऑर्डर दिवच्या पयलीं की तेजें म्हणणें कितें की हांव देवाची सेवा करता म्हणून सांगता सकाळीं उठून पावस पडो गिम यो वत पडो कितें आसूं थंडी पडो की म्हाका सकाळीं फुडें ल्हान दिवन एक सकाळीं 4:30 5 6च्या पयलीं म्हाका देवाची पुजा करचीच पडटा हे गांवांतर्फे हांव गांवां देवस्थान पळयता एक फायद्या खातीर हांवें केन्नाच कांय करूं ना ज्या गांवान जी कामां केली ती फायद्या खातीर कांयच करूं ना सगळ्यांक खबर आहा म्हाका एकूच वायट दिल्लें की आयज ते कोर्टान जजाक सांगता हांव म्हणिना सगळे कडेन खोटे यार पूण अशें देवां कडेन तर फटिंगपणां करूं नाका म्हणटा येदीची घुमटी आहा इल्लेशे 2 पत्रे घातलेले आहा आनी थंय देवाची एक मुर्ती बारीकशी आहा घुमटी आहा कितें आमी पळोवंक ना पूण येदेशें आहा हे पयलीं काडा आनी मागीर वडाचें व्हड काडा म्हाका कांयच कळना सांगपाक वायट दिसता की आमचे हिंदू लोक जे आहा आयज हिंदूच आमचे हिंदूचेर चटका आनी हें करता हिंदू राष्ट्र आहा आयज हिंदू राष्ट्र घोशीत करपाचें आहा आतां हांव म्हणिना गांव आमचो भुरगो जाता काय जाणटो जाता गांव जालो जाणटो काय गांव जाता भुरगो जे डेव्हलपमेंट जालें की गांव भुरगो जातलो काय जाणटो जातलो कांयच कळना आमी डेव्हलपमेंटाक वेलकम करता पूण हे देवस्थानां जी गांवची देवस्थानां जागृत देवस्थानां हेच म्हणिना आमचे क्रिस्तांव भाव उसा सकयल तेंच्यांनी जे धाकटे कोपेले 7 जणांचे ते सुद्दां उडयले आतां आयज वाती लायतले सांजे की आमी त्या गांवान हिंदू आनी क्रिश्चन हे म्हणून वचन आसले पण आमी गांवचे देवस्थान म्हणून वाती पेटयत जाल्यार 7 जण गांवान भितर रावता तशेंच आयज खापरेश्वर देवस्थान तेंच्यांनी मनान धरलेलें आहा की येयल्ले आसा खूब जाण म्हणटाले की खापरेश्वर देवस्थान हे वाटयता पूल डायवर्ट करता जावं खापरेश्वर देवस्थान पूण आयज आमी कोर्टान पळयलां हे डायवर्ट तर करपाचें तेंच्यांनी मनान धरलेलें जाल्यार ते कोर्टान वयचें नासलें आमी कळून चुकले आमी सरकाराक भरपूर उलो मारलो सगळ्यांक उलो मारलो बरोबर लिडरांक उलो मारले पूण हे कोणीच आमचें आयकूंक ना खूब जाण म्हणटा हे सरकाराक म्हणटा कोर्टूच आयकूंक बरें दिसना म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा की आमी जे लोक हांगासर खापरेश्वर देवस्थान वाचोवपाक जेंच्यांनी प्रयत्न केलो आनी देवाच्या आशिर्वादान तेंच्यांनी आयज अनुज भाईन आतांच सांगलें आपलें एक उदाहरण जें आपलें दिलें हांवें खूब लोकांनी उदाहरण दिलेलें आहा देवा खातीर हांव लोकां खातीर देवा कडेन मागता हांव नको फाल्यां कडेन देवस्थान काडले उपरांत खंय मागपाचें वचून देवा कडेन देवाक हांवें सांगलां की हांगसून जर ते देवस्थान हालात ती हांव तुजी देवा सेवा करता जाल्यार हांव देवा तूं चित ती सेवा जी आहा ती हांगासर करतात पूण खंय हांगासर तुका गव्हर्मेंटान कोणी येले आनी जे कोण व्हरोंक सोदता ते तेंचे कडून सेवा करून घे खरेंच हांव देवा कडेन हात जोडून अजून सांगता म्हाजी भुरगीं वाळां सगळी फॅमिली आसा
हांव म्हणिना म्हाजे भुरगे पळयतले आनी गांवचे कोण पळयतले, पूण कितें आहा म्हाजें इतलें आहा सांगणें सरकारा कडेन आनी एकदां लास्ट आमी कोर्टाक बीन वचोंक सोदिना, पूण आतां गांव लोक सगळे वचोंक सोदता. गांव लोकांनी ठरयलेलें आहा की आमी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वयतले, जाता तें जावं फुडले फुडें. पेटिशन ऑलरेडी चालू आहा फायल करपाक, एडवोकेटा कडेन उलोवप चालू आसा. आमी जाता तितले बेगीन तुमकां सांगतले की आमकांय खबर आहा देव हांगसून हालूंक सोदिना. जागृत देवस्थान जागृत देवस्थान जे आहा हे आहा हांगा 10 फणाचो रासलो आहा, तांकां कोणाक काय खबर ना. ते कामगार आहा, त्या कामगारांक सांगितले बावडे येता पयशे गावता न्हू. पण हे राजकारणी आहा जे आनी कोण फुडाकार घेतलेले आहा तेंच्यांनी थारावचें. आनी एकदां तुमकां देवा कडेन मागता की तुमकां बरी बुद्धी दिवची, नाल्यार देव तुमच्या काटार बसतलो आनी कितें आहा तें करून दाखयतलो. पळया तुमी. काप्रेश्वर महाराज की काप्रेश्वर. संजय डॉक्टर संजय नायकाक दोन प्रथा हे रामायण आणि ह्या सरकारा फुडें कितें उलयतले आमी? हिंदू राष्ट्र म्हणून मिरवणारे हे सरकार आयज दूख दिसता खंय तरी, आनी कळोनूय चुकता कितें हो जो सरकार आसा पळय हो गोंया खातीर ना. आनी हे जे MLA आमी निवडून दिल्ले पळय गोंयचे, हे खंय तरी वयले राजकारणी आसा पळय दिल्लीचे, तेंच्या इशाऱ्याचेर नाचोंक लागलेले आसा. हे गोंय जे आसा ते आमच्या हातीन आयज उरलें ना. हे सरकारान हे गोंय काडून आयज खंय तरी त्या वयल्या सरकारा कडेन घाणांक दवरलें. हें आमकां आयज कळोन चुकलें. तर खरेंच हे जर देवस्थानां ही राखपाची आसली हांकां आमी पळयलें, हेच आयज जे BJP सरकारान आसा ते टायमार हे सगळे वाचोवपा खातीर हेच असले मनीस. जे टायमार दिगंबर कामत CM आसलो हांगासर ते टायमाचेर हे साप्रेश्वर देवस्थान 10 जाणांची कमिटी काडलेली, हाऊस कमिटी, आनी जे हायवेचेर जी लढाई जाली तेजेर रिपोर्ट येयलो. आनी हे लोकांक प्रत्येकाक खबर आसा. आनी आयज परत जेन्ना हो सरकार येयलो हे देवाचेर परते घाले येयले. गोमाय सेम परिस्थिती आज एक कळोन चुकता. ज्या पद्दतीन आमी झगडटा आनी आमकां एक्सपिरियन्स येयला, हे जे कितें चल्लां पळय न्हू हे गोवा गव्हर्मेंटाच्या हातीन कांयच ना हेंचे कडेन. आमी पळय सांगता परत हें वाचया तें वाचया. गोंयकारांक एक सांगूंक सोदता, आमी व्हडली मिस्टेक केली. आयज आमचें गोंय सांबाळटलें म्हणून जेन्ना आमी ह्या सरकाराक कौल दिलो आनी ह्या सरकाराच्या हातीन आमी जेन्ना हें गोंय दिलें, पूण आयज आमकां कळोन चुकता ह्या सरकारा कडेन हें गोंय उरलेलें ना. हेणी हें गोंय काडून वयल्या सरकारा कडेन घाणांक दवरलें आनी हें आमचें गोंय आयज नश्ट जावपाचे वाटेर घेत पावल्लें आसा. कांयच उरपाचें ना आयज. आयज ह्या गोंयकारांक हांव कांय आनी चड उलयना. गोंयकारांक एक उलो मारूंक सोदता. आयज जर तुमकां सांगता परत एकदा, ही देवस्थानां हे आमचे व्हड हे देवाची झाडां हांकां मांडणारे आमी गोंयकार. ज्या लोकांच्या हातीन ही सत्ता दिल्ली आहा पळय तेणी पयशा शिवाय आनी कांय पळयल्लें ना हांगासर. मनीसपण ना. कित्याक आयज कळोन चुकता आमकां मनीसपण ना म्हणून. कित्याक आयज हे देवांक पसून वळखना. जे जाग्याचेर आयज देवस्थानां साल्वार करून हे हायवे करूंक जाय आसले, आमची देवस्थानां आमचे सगळे नश्ट गोंय काबार करून हे डेव्हलपमेंट कोणें कर सांगूंक नासलें तुमकां. हेच्या फाटल्यान कितें तरी एक मोठें षडयंत्र आसा. हे आमकां आयज कळोन चुकलेलें आसा. कोर्टान बसून गेलो जाल्यार आमकां न्याय मेळपाक जाय, पूण न्याय मेळटलो काय ना हेची म्हाका खात्री ना सारकी. आयज प्रत्येक कडेन हतबल जाल्ले आहा गोंयकार. आयज गोंयकारांक खंय तरी आयज विचार करचोच पडटलो. आयच्यान जी परिस्थिती आयज गोंयकाराचेर येयल्ली आसा, गोंयकारान बारीक विचार करचो पडटा. अंधभक्त जाल्या पळय आयज, त्या अंधभक्ता खातीर आयज आमी फोंडान पडलेले आसा. जे एक्टिविस्ट म्हणटा आमी हे आमच्या खातीर नाचना. आयज जे आमी रस्त्यार येता हांगा सगळे काम धंदो सोडून तनुज बाब हो रामा हो शंकर बाब जावं अशे कितलेशे जे NGOs आयज रस्त्यार येवन बॉब मारता ते कितें आपली पोटां भरपा खातीर. आयज आमकां खंय तरी दिसता हे गोंय आमचे कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्या हातीन पडलेलें आसा आनी ते गोंय सांबाळपा खातीर आयज प्रत्येक गोंयकारान जर हातभार लायलो जाल्यारूच हें साध्य जातलें.
गोंयकारांक जर आमकां साथ दिलो ना जाल्यार आमी कांयच करूंक शकचे ना आनी तुमकां गोंयकारांक सांगता हे गोंय आमच्या हातींतले कंप्लीट वयतले आनी हे गोंय आमकां मेळपाचें ना हे आमकां आयज कळोन चुकलेलें आसा आयज प्रत्येक गोंयकारांक आयज हे सगळे जे लढटा तांकां साथ दिवपाची गरज आसा हे वडाक पळय जीव आहा न्ही आयज पळयल्यार फर्स्ट टायम पयले बार पळयता हांव जे थेंबे पडटा न्ही खूब पडटा की म्हाका दिसता तेणी दुखां कोण व्हांवता ताका दूख लागता ताका फिलींग आहा सणाक फिलींग आहा इतले थेंबे केन्नाच पळोवना इतले गोंयचे पडले खूब वता मागता रामांक वाडे दोन उतरां उलयता तिसरो दीस आनी 2 दीस म्हाका आनीक रिपोर्टींग कर सांगला कोर्टांतल्यान कंडिशनल बेल घालून पूण म्हाका म्हाजो देवाक जमनींतल्यान उमटून सायटीक मारता तेन्ना ताका राखपाक ह्या देवाक म्हाका राखपाक म्हाका रायट दिल्लो आसा आनी हो रायट म्हाजो कोणूच घेवपाक शकना म्हणून आयज म्हाका दूख जाल्यार खूब जाणांनी सांगपाक लागले मातसो सांबाळून उलय 2 दीस सांबाळून उलयतलो फुडले 6 दीस जातलो त्या दिसा परत तेच करपाक स्टार्ट करतलो हांव गोंया खातीर हांव तुमकां सरकाराक कांय सांगपाक हांगा येवंक ना हांव फक्त एक एसटी समाजाचो आदिवासी जो शिमे वयल्या राखणदारांक मानपी समाजाचो भुरगो आयज एक श्राप दिता जेन्ना सगळे फेल जाता तेन्ना श्राप हो श्राप कितें दिता हांव ज्या भाशेन भायंगिनी त्याच समाजाचे लोक थंयसर रावता ज्या भाशेन भायंगिनी तूं हाल्लो ना ते घुमटी हालपाक दिली ना कॉन्ट्रॅक्टराक त्याच भाशेन तूं थांब रावचो रे हांगासर काप्रेश्वर देवा महाराज काप्रेश्वर देवा रावचो न्हय रे तूं देवा हांगासर तसो थांब रावचो रे हेंच्या घुमट्यार बसचो रे हेंकां जे भाशेन आयज पयशांचो उमेद आयिल्लो आहा पळय त्या भाशेन तांकां दाखयचें लक्षांत घेयात हांव इतलें सांगूंक सोदतां म्हज्या हात हांगासर काटे फुलता जेन्ना हांव मोपाचें उलयता तेन्ना तो अभिजीत प्रभू देसाय आनी सगळे जितले आमचे एक्टिविस्ट भाव थंयसर रावल्ले आनी त्या जाग्याचेर जेन्ना गाराणें घातलें न्हू त्या गाराणें घालता आसतना पेड्यांचेर आमचे हात खडखडलेले सारके आनी आयज थंयसर फ्लायटी देवना 10 उपरांत आनी त्या दिसाच्यान लक्षांत घेयात नांवां घेयनात वास्कोचो आमदार थंयसरलो आसलो पॅरालायज जालो एटॅक येयलो नेक्स्ट डे डेटी काडून पळयात काही लोक ज्यो पिशवे घेवन थंयच्यान मरे गडगड स्टार्ट जालो थंयच्यान बीजेपीच्या आमदारांचो गडगड स्टार्ट जालो हे जर कळना न्ही जाल्यार आनीक तुमकां आनी काय कळपाक शकचो ना हांव देवा कडेन इतलीच मागणी करता सातेरी कडेन मागता जी जमनीचे सातेरी कडेन मागता तुजे जमनीचेर आयज राखणदाराचे शिमेचेर राखणदार आसात हे शिमेवल्या राखणदाराक इतलेच मागता हे राखणदाराची ह्या सरकार जो फकाणां करतात ही फकाणां करपाची बंद करात आनी आज तुमी दाखोवन दियात तुमचे पराक्रम तुमी दाखोवन दिले आमी थकले आमी एक्टिविस्ट थकले आमी सगळे लोक थकले हांगासरले क्रिस्तांव भाव मुखार सरलात देव हिंदूंचो राखपाक क्रिस्तांव भाव मुखार सरला देव हिंदूंचो राखपाक बीजेपी सरकार मुखार सरला देव हिंदूंचो काबार करपाक शेम फक्त कीर्ती कुडणेकर आयज आमच्या कोर्टान हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की हे झाड हा ते ट्रान्सलोकेट करपाचे पूण हांव एकूच गव्हर्मेंटाक विचारता आमच्या वाड्यार जी हायवे केल्या थंयसर न्हू 2017 ते बायलेन न्हू ते झाड हेचे पिपळाचे रोयले थंयसर न्हू ते झाड वाटोवन असो कव घेवन तेंच्यांनी रस्तो केलो मागीर हांगा हे आसा काय ती बिल्डींग खंयची रे सपना थंयसर ते गार्डन आसा गार्डन तेंच्यांनी हात लावपाक दिवंक ना जाल्यार थंयच्यान तेंच्यांनी असो कव मारून रस्तो घेवन गेला आनी हांगाच तेंचे झाड काडपाचे कसलो प्लान चल्लो तो हांव नको पर्सनल काय आनी कितें तें हांव नकळें आसा न्हू हो देव खापरेश्वर जाल्यार तेंच्या काट्यार बसून जो कोण येतलो न्हू तेचे गोमट्याक हात धरून तेंकां जमनीन घातल्या पुरो इतलेंच मागता हांव आनी हेंचेर न्हू गव्हर्मेंटान लक्ष दिवंक जाय ती इल्लीशी झाडां तुमी वाटयतात लायिल्ली आनी हे केन्नाचे झाड आयचे आनी कालचे न्हू देवाक येवन तुमी हालयता आनी ती झाडां त्या बिल्डिंगेच्या गार्डनाक तुमकां हालोवपाक जालें ना इतलें तुमी भियेले आनी ह्या वडाचे झाड हालोवपाक कशें तुमकां हात येतात आनी कशें येतले तुमकां हात ते आसा खापरेश्वर जाल्यार खरेंच तेंचे हांगाल्यान हातूच मोडून घातल्या पुरो इतलेंच मागता आतां आमी आमची मिटींग सोंपयता आनी परवा आमी अनावन्स करतले आमचे फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन हिंगा
कितें पावल घेतले वेदर लिगल एक्शन ग्राउंड एक्शन जे पळय आमचे प्लॅन आहा ते आमी अनावन्स करतले. ओके, थँक्यू. महाराज की जय बरोबर.